गोंयांतल्यान म्हापशेच्या संतोष हरिजन ह्या भुरग्याक राष्ट्रीय पांवड्यार बॉक्सिंगा खातीर चांदी पदक फावो जाला। ह्या खातीर गोंय शिवसेनेन संतोषाचो सत्कार केलो। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आणि आता नॅशनलाक गेल्लो सिनियर एलीट सिनियर नॅशनल बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपाक गेल्लो। तेतून म्हाका सिल्वर लागला। गोंयसून खेळलो पार्टिसिपेट जाल्लो आणि आता हांव इंडिया कॅम्पाक वचपाचो आहा। हांव इंडियाक सिलेक्ट जाल्लो। हांव 2000 प्रॅक्टीस 2000 वर्सांसून प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्ली आहे। अजून खेळटा आणि खूबशे मेडल आहा म्हजे। हे माझे 4थे मेडल नॅशनलाचे आणि नॅशनल गेम्साक 2 मेडल आहा सिल्वर माझे। इंटरनॅशनलाक 2 गोल्ड 2 ब्राउन्स आहा। म्हापशेचो एक सादारण घरांतलो भुरगो, गरीब फॅमिलींतल्यान वयर आयिल्लो भुरगो संतोष हरिजन, तो आज एलाइट बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप नॅशनल बॉक्सिंग एलाइट नॅशनल बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप हातून तो सिल्वर मेडल ताका मेळिल्लें आसा। ताज्या बद्दल शिवसेनेच्या वतीन आमी ताका शुभेच्छा दिल्या। आणि अशा खेळांक म्हणजे जे बॉक्सिंग खेळ आसा आणि जे अशे गरीब फॅमिलींतले भुरगे आसा जे वयर येता तांकां सरकारान प्रोत्साहन दिवंक जाय। आणि म्हजी ताका शुभेच्छा आसा। हाच्या फुडें तो नॅशनल गेम्स जी जावपाची आसा ताका वचपाचो आसा। म्हणजे ताज्या खातीर ताका शुभेच्छा आसा आणि ताका हांव चडांत चड यश मेळूं अशें देवा कडेन मागता।